म्हज्या अपुरबायच्या भावा भयणीनो, आयज TFRCC चॅनलाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार दिता. आयज आनंदाची रात, शुभ रात, ओगेपणाची रात. ही रातीक आयज सगळे आमी खुशालकायेन देवाक दिन वासूया. नातालाची रात ही कुरपेन भरलेली रात. आयज हे राती वरवीं देवाची ओचोरी विस्मितां ह्या संवसारांत घडलोलीं. होच आयज आमी समारोप करता. तो आमी सगळीं ह्या वेळार आत्मीकतायेन ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक हांव देवाची कृपा मागता. अदीक करून मिसाक येवंक घडोना, जीं अदीक पिडींत आसात, कश्टतात, म्हातारीं जाल्लीं आसात, घोडे कामाक लागून, आपल्या धंद्याक लागून वो कांय कारणाक लागून घोडे येवंक जायना. आयज त्या लोकांक खरी भाशेन हांव सगळ्यांक मोगाचो येवकार दिता आनी अनुदान म्हजे सांगाता मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन ह्या मिसाचें बलिदान खुशालकायेन समारोपूंक हांव तुमकां उलो मारता. हें सोडकून घेवन सगळीं आमचीं देसावां, आमचे आटे विटे, आमचे कोश्ट, आमच्यो आडकुड्यो सगळ्या आल्ताराची घालून खुशालकायेन ह्या मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमच्या सांगाता जियेलो, आमकां आपलो अनुभव दिलो, आमच्या पातकां खातीर कश्टवलो, त्रास कोस व्हडवडे ताणें सोंसले आनी काळवाराची वाट चलोवन त्या खुर्सार मरून आमकां सगळ्यांक काळोख घातली, सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारून परतून भावा भयणीनो आमकां बापाशी एकठायली. आपल्या पुतून बापाच्या वेंगेन ताणें व्हेली आनी जेजूय जिवोवन जावन आपल्या स्वर्गार चोडण्या वरवीं आमकां आपले कुरपेन बेसांनी भरता. दर दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आपली जिवे आसणे तो आमकां फावो करता. तर आयज ह्या मिसान वांटो घेतना नव्यान जेजू परतून परतून मिसाच्या बलिदानांत आमच्या काळजांनी रावंक येता. एक आमच्या काळजांनी एक गोठो कसो आपलो जोल्म घेवंक सोदता, आमकां जिवीत दिवंक सोदता, आमकां आपलो भरवंसो दिवंक सोदता, आमचो भावाट विस्वास वाडोवंक सोदता. पूण जायते फावटी आमी मनीस कशी चुकल्या ह्या जेजू घेवंक, अणभवंक, ताचे भाशेन जिवंक, ताचो मोग संवसाराक वांटूंक, ताची खुशालकाय संवसाराक वांटूंक, ताचो आनंद दुसऱ्यांक परगटूंक, ताची बरी खबर दुसऱ्यांक विस्तारूंक. घोडी तूं आनी हांव चुकल्यान. हे वेळार ह्या मिसान वांटो घेतना आमी त्याच देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणाव उच्चारून सांगता. मनाचेतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेव सरान सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. बाबा भयणीनो, देवाचो पूत
मनीस जावन आमचे सांगाता जियेलो. मारी वरवीं ताणें आपली सोडवण संवसाराक फांकारली. आयज होच भावार्थ, आयज होच विस्वास घेवन आमी खुशालकायेन ताची मोहिमा गावया, ताच्या बोरतेपणाक तुस्त दिवया, देवाक दिन वाचुया, वाखाणुया आनी सगळीं सांगाता खुशालकायेन आमी देवाची मोहिमा ह्या वेळार गावया. Ani shanti da charista samsari, Moima deva utsorgi. Ani shanti da charista samsari, sorbe spora deva sorgi charaya, sor podrida deva baba. Ami tuka namaskar kotam. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती दाच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा Ani shanti dacia ista samsari. Soumia Jesu Christa, la pacea ecleați puta. Soumia deva, deva ce șelie, tu sausara ce Shanti dacia ista samsari, Moima deva utsorgi. Ani shanti dacia ista samsari, Idea povitat mea sangati, Dioba pace moimen Jesu Christa. Eclos tu povit, eclos tu vișor, eclos tu vorbești mult, eclos tu povit, eclos tu izvor, eclos tu vorbești mult. Moima deva utsorgi, ani shanti dacia ista samsari, Moima deva utsorgi, ani shanti dacia ista samsari. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमच्या मनशा सोयमताका एकवटले. ह्या खोऱ्या उजवाडाच्या पोरसोडान तुवें आमकां बोल्ल्यान, कित्याक आयची राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय आनी गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो असो बाडोक जालो, तरी तोच ताचो सारको व्हड आनी पोदवेदार स्वर्गार संवसाराचो दोणी म्हूण आनी तीर भावर्थान आमी सोत मानता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. इजायास प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. काडोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावड्याच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय
तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. पिकेच्या सुमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें झूम, ताच्या कांडायली काती, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांधार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओडकोतालीं ह्या नांवान: अजापूंत बुद्दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी तांचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासोनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाडी, नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सोवेस्पूर आपल्या मोगाच्या बोडान हें सगळें करतलो. देवाचें उतोरें, देवाचें उडोवपकार. आमचो जबाब जातलो: आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाकानात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारोन तांचें. आमचो जबाब: आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळोयात. तांची कौतीक विस्मिता परमेस्पर कितलो व्हरतो. मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें दवरचें. आमचो जबाब: आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. परमेस्पर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगळो आनंद भोगून उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर आयकूंक दी तांचो गुणगुण. आमचो जबाब: आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. फोडां सोयत पिकाड जमीन, बुरकुटून आनंद बोरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटून कुशाल बोरीत. मनसुबी प्रितुमेची पोरजांची कोर्चाक जोडटी. परमेस्पर होबडे येता. जबाब: आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणदार सोमी जेजू. भागिवंत पावलून तिताक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडून मानून घेवचे, परमाणीकपण आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचे आसा त्या सुखाचो बोरमासो धरून म्हणजे आमच्या व्हडट्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सर्व तरेची खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्ली बऱ्यो कोन्यो करून आशेता तसली आपली
खाशा पोरजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचें बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. व्हडा संतोषाची खबर तुमकां हाडटा. आज आमकां सोडवोंडार जल्मला तो क्रिस्त सोमनी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेच्या राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपापलें नांव लावन दिवंक आपापल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घोराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जोजे गालिनांतल्या नाजरेत नोगरातावन जुदयांतल्या बेतलेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस आसलोली मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी तुवें आसतना तुजें पोरसूं जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावडींत स्वात नासली देखून ताका फाल्यांनी गूट लावन कावणींत आड घालो. त्याच खेडेगांवांत रात पारो करून कांय गवंडे आपले हिंड राखतले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोंवती परजोडले आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां. हो संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ते तुमकां खुणा फाल्यांनी गुटलायलोलो आनी कावणी न्हिदलोलो तुमकां एक बाडूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सर्गीच्या दोलबानाचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाचे तुस करताले. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भडिनो, नातालाची रात हे सगळें अनुदान आमी देवाची मोहीम गायल्या ताजें तुस्त आमी गायलां. कित्याक आयज ही रात्र आमकां सगळ्यांक कुरपेची रात. आयचे राती आयज संतोश वाडला. आयज आमी सगळीं ह्या मिसान वांटो घेतना देवाचे कुरपेन आमी भरलेलीं जातलीं. तर बाबा भडिनो, आयज ही नातालाची रात म्हणटकच आयज आमी जल्माची समारंभणी करता. जर तुमी म्हाका सांगशात आयज कसल्या आनी कोणाच्या जल्माची आमी समारंभणी करता? राजाची? बरें आसा. जेजूची समारंभणी. आमच्या माय म्हणटा सोडवणदाराची. आमची भोण म्हणटा शांतीचो कुंवर. खरेंच आयज जे आमी ही नांवां म्हणल्यान ती जेजूची नांवां. ताच्या वावराची आमी एके भाशेन उंचा मोलान आमी परगट केल्या. पूण खरो जल्म कोणाचो गाय? खरो जल्म भाव भयणो, देवाचो जल्म. टुडे गॉड इज बॉर्न. देव मनीस जावन ह्या संवसारान आयला
आयज ताणें मनशापणाचो जल्म घेतला. जे आयज आमी कितें सांगलां तें खरें. कित्याक जेन्ना देव मनीसपण घेवन आयलो हें कारण कसलें कारण. तो एक राजा कसो आयलो, आत्मीक राजा, अ स्पिरिच्युअल किंग. जे देव संवसारान मनीसपण घेवन आयलो आनी आपल्या पूत जावन एका आंकवारी वरवीं एक पूत जावन संवसाराची निगा घेवंक आयलो. एक सोर्वोंडार जावन आयलो जो इजायास प्रवाद्यान भासायल्लो. सोर्वोंडार येवन आपले इस्रायल प्रोजेक्ट सोडयतलो. सोडवणदार जावन जेजून ह्या संवसारान आमा मनशाची सोडवण केली. खरेंच शांतीचो कुंवर तो जालो. सगळ्याक तो सगळो काळोख पयस करून, झुजां पयस करून, ओनीत पयस करून शांती विस्तारूंक आयलो. कोण तो? देव. तो ह्या संवसारान आयलो, आमच्या मदें येयलो. आयज ही समोरमणी भाव भयणीनो आमी खुशालकायेन करता आनी केरी भाशेन देवाक दिनवास जावं. कित्याक तो आमच्या सांगात आयलो. हें एक व्हडलें देणें, एक व्हडलो मिस्तेर, एक व्हडली मिलाग्र विजमितें जें बेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मदें जालें. देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारान येवन आमच्या सांगाता जियेलो. बाब न्हू, कित्याक तो जियेलो गाय? कित्याक तो ह्या संवसारान ताका येवचें पडलें गाय? देवान आदल्या कोरारान जायत्या राजांक, प्रवाद्यांक, जायते परगटणाऱ्यांक धाडलें. पूण हांवचीत देव कित्याक आमचे मदें आयलो गाय? पयलें कारण म्हणल्यार देव आमचो सांगात दिवंक, आमची आपुरबाय करूंक, आमचो मोग अणभवंक आनी आपलो मोग दिवंक आमचे सांगाता जिवंक आयलो. गॉड केम टू लिव विथ अस, इमान्युएल. आमचे सांगाता आमच्यो अडचण्यो भोगूंक, आमचे कोस पडूंक, आमचे त्रास पडूंक आनी आमचे सांगाता जिवंक हें घेवन एके भशेन हें सासपून घेवंक, आमचे खोती, आमचे दुखी आपल्याचेर घेवंक, कुर्सार मरूंक आनी ह्या कुर्सा वरवीं आमा मनशांक सोडवण दिवंक हें ताचें मिसांव जालें, हें ताचें कारण जालें. 2000 वर्सां फाटीं भाव भयणीनो ही घडणी घडलोली. आयज तीच घडणी परतून घडोना. इट इज नॉट अ इव्हेंट दॅट हॅज हॅपन, बट हें जावन आसा रिइनॅक्टमेंट. म्हणल्यार आमी तो समारोम जो जी घडणी घडलोली ताचो समारोम दर वर्साक हे नातालाची राती आमी करता, उगडास करता, नव्यान समारोपता. कित्याक गाय? आमचे सोडवणीची आमकां याद करूंक, ताच्या कश्टाची याद करूंक, ताच्या मरणाची याद करूंक, ताच्या जिवनपणाची याद करूंक, ताच्या मोगाची याद करूंक, ताणें जेल्ले सेवेची याद करूंक, ताणें दाखयलेल्या बोरमाशाची याद करूंक, मोगाची याद करूंक. भावा भयणीनो, हे वरवीं आमी दर घडयेक आमच्या जिविताची बदलणी करूंक हो समारोम दर काळार, दर वर्साक आमी समारोपता. टू मेक अस टू रियलायज एंड अंडरस्टँड how much God loved us and He died for us on that cross. And today we are celebrating this event of that Jesus. जो जेजू सुई गोट्यान जल्मलो आनी होच जेजू कुर्सार मरून ताणें आमकां जिवीत दिलें, आमकां परतून बापाशी व्हेलीं. बाब न्हू, फॉर एग्जाम्पल एके देखीक आमी पळोवया. जेजू ह्या संवसारान नव्यान येता. परतून आमी ह्या काळार हेच समारोपता. कसलो समारोप गाय? जेजू परतून गोट्यान जल्मता गाय? जेजू खंय जल्मता गाय? एका बोंगल्यान जल्मूक येता गाय? बाब न्हू, जेजू येता आमच्या काळजांनी जल्म घेवंक. ही वॉन्ट्स टू कम बॅक इन अ हार्ट्स. परतून आमच्या काळजांनी येवन रावंक तो आवडटा. तर हे जाल्यार आमी कसली आमची तयारी करची गजाल आसा? कसली आमी तयारी आमी करूंक फावो? आमकां आदवेंताचो काळ दिल्लो आसा आनी ह्या काळार आमची तयारी गरजेची, आत्मीक तयारी गरजेची. तशीच भायली तयारी भाव आमकां गरजेची. ही भायली तयारी आमकां आदार करता. जेन्ना भितरली तयारी आमची बरी जाता तेन्ना भायली तयारी आमकां, भायली तयारीचो आमकां एक अर्थ मेळटा. ही भायली तयारी आमकां भितरले तयारेक नेटान, उमेदीन ही नातालां समारोपूंक आदार करता. देखीक आमी पळोवया, एक बापूय घोडे एक पोती अमेरिकाक सावन परतून येता, मे बी 6 वर्सांनी 5 वर्सांनी. तो आपल्याक फोन करून सांगता आपूण गोंया येता. कितें जाता काय ह्या वेळार?
जेन्ना ही ताची पोतीन आवय आपल्या भुरग्यांक हो संदेश दिता, तुमचो डाडा परतून येता आफ्टर 6 years, 6 वर्सांनी. भाव न्हू, आमी 2 वस्तू पळयता, भुरग्यांची तयारी आनी काय ह्या आवयची पोतिनीची तयारी. भुरग्यांची तयारी आमी पळयता, दे ऑल एक्सायटेड, उर्बा उमेद, आमचो डाडा येता 5-6 वर्सांनी. ही उमेद तांची आपल्याची उमेद. आपल्याच्या फ्रेंडांक सांगतली आपल्याचो डाडा येता, बरें ड्रेस शिंवतली, आपल्याचें बरें ड्रेस, आपल्याचो रूम साफ दवरतली, आपल्याक कितें जाय एक लिस्ट करतली, डाडाक धाडपाक फोनाचेर कितें कितें आपल्याक जाय नातालांक वा आपल्या घरा कितें जाय वस्तू हें सगळें लिस्ट करतली. सो एवरीथींग इज अबावट मी. सगळें म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें बरें लागतलें, म्हज्या फ्रेंडाक हांवें सांगलें, म्हजें रूम, म्हजें कलर, म्हाका जाय ते भशेन ड्रेस शिवलें. सो ऑल इज अबावट माय एक्सायटमेंट. जाल्यार ही आवयचें कितें काय, ही आवय चिंतली आपलो पोती येता कितें हांव ताका करतली, कितें ताचें रुचीचें जेवण गाय, ताचें कितें ताचो कलर रुचीचें कितें गाय, ताका एक बरें ड्रेस शिवपाक, एक क्रिसमस ताका गिफ्ट दिवपाक. हांव आनी कितें चिंतली गाय, आनी म्हाका आनी कांयच नाका, तोच आयल्यार पुरो. इतल्या वर्सांनी तो येता, हांव ताच्या मोगाक आशिल्लें, आय एम वेटिंग फॉर हिम. हे एक्सायटमेंट एक आवयचो आपलो न्हय, पूण आपल्या पोतीचो फोकस ताचेर, ताका कितें बरें लागतलें, ताका कितें बरें जेवण जाय, वो ताका कितें करपाचें. तो येयलो म्हणटकूच हांव कितें करतलीं घरान, कशें हांव म्हज्या शेजाऱ्यांक सामाऱ्यांक सांगतलीं, कोणाक हांव आपयतलीं, कितें जेवण करतलीं, कसो समारोप हांव करतलीं. हें भुरग्यांचें चिंतप, आवयचें चिंतप वेगळें. एक पोती येता, एक आवय बापूय येता. बाब न्हू, जेन्ना बापूय गोंयांत येता, परतून येता आपल्या भुरग्यांशी, भुरग्यांचो फोकस आसता कितें हाडलां धाडान, ताची पॅड ओपन करपाक, ब्रीफ केस ओपन करूंक, कितल्यो चॉकलेटी हाडल्यात, हांवें सांगलेली लिस्ट हाडलां धाडान. पूण ही आवय आपल्या घोवाक गोड धरून म्हणटली, आय हॅव मिस्ड यू, हांवें तुका जाय तो मिस केलो. गोड धरून रडटली खुशालकायेन. बाब न्हू, शेजाऱ्यांक सांगूंक येतली आपलो घोव आयला, यात जेवण करुया, खुशाल जावया. आपल्या सगळ्यांक घरच्यांक आपयतली शेजाऱ्यांक, लेट अस लिव टुगेदर, लेट अस ईट टुगेदर, प्ले टुगेदर, कित्याक म्हजो घोव आयला. जाल्यार भुरगीं आपल्या फ्रेंडांक चॉकलेटी दिवंक धांवतलीं, आपलो डाड आयला म्हूण सांगूंक येतलीं. दे ऑल एक्सायटेड बिकॉज अबाउट देमसेल्व्स. बेरेस एक आवय आपलो घोव पोती येता म्हूण आपल्या सगळ्या शेजाऱ्यांक सामाऱ्यांक एकठायता, हो मोग तांकां दिता. भाव न्हू, अशेंच कितें दर काळार नातालांचे परबेक जेन्ना जेजूचो जल्म आमी समारंभाक तयार जाताना कसली तयारी आमी करता. आमी आमचीच तयारी करता काय, म्हाका कितें ड्रेस जाय, आमी कितें करूंक जाय, हें एक्सायटमेंट म्हजेंच गाय, कितें हांव नातालांक करतलो, खंय हांव येतलो, कसलें डेकोरेशन करतलो. पूण एका आवय भाशेन आमी जावंक जाय, जे आवय आपल्याक कितें न्हय पूण देवाक कितें जाय. बाब न्हू, आमी आमचें चिंतलें जाल्यार इट इज ऑल अबावट टुडे कॉमर्शलायज वर्ल्ड आमी पळयता. आदीं आमी नातालांचो काळ म्हणटा तेन्ना सगळे सांगाता येताले, गोठो करताले, सांगाता भोंवताले, वेळटालीं, सांगाता जेयतालीं. ही आमकां एक नातालांचो एके भाशेन उमेद येताली. पूण आतांची उमेद कितें, आतांची उमेद डेकोरेशन पळयल्यार हांव म्हणटा लोक शी उमेद येता नातालांक. डेकोरेशन पळयल्यार, बऱ्यो लायट्स पळयल्यार, बरे गोठे पळयल्यार, सगळो भायलो नाका म्हणना, गरजेचो भायलो, हो सेक्युलर कॉमर्शलायज वर्ल्ड. बट अदीक करून आमी आवय बापायनी, आमी पाद्रीनी माद्रीनी, आत्मीक गुरूनी आमचो फोकस आत्मीक फोकस जावंक जाय. आ फोकस शूड बी व्हेरी स्पिरिच्युअल, आमचो न्हय, आमच्या पोरजेच्या जिविताचे बोदेलचो. कित्याक देव येता, देव जल्माक येता म्हणटकूच आमी आमचे पोरजेक आत्मीकतायेन तयार करूंक जाय. वी शूड नॉट फोकस ऑन वॉट दे आर गोइंग टू वेअर, ती कितें न्हेसतलीं, कितें येतलीं, खंयचे गाडयेन येतलीं, कितलीं ती कपडे करतलीं, कसल्यो गाडी घेतलीं, कसलो बोंगलो ती न्हेसयतलीं, कसलें डेकोरेशन करतलीं, हें आमचें न्हय. हाचेर मन आमी घालपाचें न्हय, तें भायलो वस्तू, त्यो लोक करतलोच. पूण आमची धास्ती कितें, तांची आत्मीक धास्ती.
हे सगळें डेकोरेशन हो सगळो वावर चलता आसतना म्हजी एक यादनी कसो म्हजी गरज आनी म्हजो वाव जावन आसा तांची आत्मीक तयारी करूंक. आनी आत्मीक तयारी म्हणटा ती कितें? आत्मीक तयारी म्हणटा तेन्ना बरें कुमसाराची तयारी न्हय निमाणे दिसा रावपाक, पूण एक आमकां आद्वेंताचो आख्खो काळ येता एक बरें रितीर करूंक. बरी तांकां बरें कुमसारां जावं समुदायांनी वचून तांकां एक ल्हानशी शिकवण दिवंक नातालाची जेजूच्या जल्माची परबेची एक ल्हानशी तयारी करूंक, आत्मीक तयारी करूंक. डू आय गिव दॅट टायम टू आवर पीपल? आमी आवय बापूय कशीं आमच्या घरान भुरग्यांक ही पयली तयारी करता काय आपल्या भुरग्यांनी बरें कुमसार करूंक, बरें रितीराक आमी एक दीस वचूंक? आर वी ऑल बिजी? आर वी ऑल फोकसींग ओन्ली ऑन डेकोज? कोणें कितें घर न्हेसयलां वो हें करी नाकात तें करी नाकात. भाव भयणो, हें सगळें आसतलें भायल्यान. ताका ओर्थ येतलो जेन्ना आमी आमची भायली भितरली आमी तयारी करता, आत्मीक तयारी आमी करता. आनी हें करूंक जेजू ह्या संवसारान आयलो. तो भायले वस्तूचे धास्तीक घालूंक येवंक ना, पूण जेजू आयलो आमचे जिविताची बदलणी करूंक. आयज भाव भयणो, आमी हे आयज लोकांक करूंक जाय. कसलेय साक्रामेंत जावं पयली सुवातेर बावतिजम साक्राम, पयलो कुमण्याव, काजराचो साक्रामेंत जावं हेर प्राचिताची साक्रामेंत, एनॉयटींग, पिडेसाची मागणी, आमी आत्मीकतायेन तयारी करूंक गरजेची. भायली तयारी आमचो फोकस न्हय, भायली लोक करतलोच आनी ती जाय आयज दोबाज्यान न्हय पूण ल्हान विकायेन. पूण आमची गरज आनी आमची जबाबदारी पयले सुवातेर लोकांच्या आत्मीक जिविताची बदलणी करूंक. आवर होल फोकस शूड बी हाव आय प्रिपेर देम. हांव तांकां आत्मीकतायेन तयार करता काय फकत तांचे न्हेसणाचेर म्हजें लक्ष घालता. कितें ती न्हेसतलीं, कसली गाडी घेवन येतलीं, ती खंय डान्स करतलीं, वो कसलें घर करतलीं, कितलें लायटींग घालतलीं, कितलो फोग पेटयतलीं, ही म्हजी दास्तीक गाय. भाव न्हू, नातालाचो काळ आमकां उडास करता. हे सगळी भायली तयारी गरजेची, पूण ती पयस दवरून आमी पयली आमचे परजेची आत्मीक तयारीची नदर घालूंक जाय. एक साक्रामेंत बरो जातलो जाल्यार पयले आमी यादनी कशें, आमी आवय बापूय कशीं आमच्या भुरग्यांची आत्मीक तयारी करूंक जाय. तेन्नाच देवाचो जल्म ताच्या काळजान येवंक जातलो. आपल्या जिविताची बदलणी करूंक ही भायल्यो वस्तू ताका तितल्यो म्हत्वाच्यो जावच्यो नात, पूण ताका म्हत्वाचें जातलें देव नातालाच्या काळार म्हज्या काळजान येता. बाबनो, जेरमायस प्रवादी इस्रायल परजेक ताणें शिटकायली, तुमचे आंगोस्त्रां न्हय पूण काळजां पिंजात. नॉट युअर गार्मेंट्स बट टेर युअर हार्ट्स. म्हणल्यार आंगोस्त्रां आसतलींच, ह्यो भायल्यो तयारी दोबाज्यो आसतल्योच, पूण पयलें तुजें काळीज पिंज. ह्या काळजांतलो मोग दुसऱ्याक वांटूंक तयार कर. ह्या काळजांतली उमेद संतोश दुसऱ्यांक दिवन तुजी तयारी कर. बाबनो, जेन्ना हूंय जोआ मारी व्यान्यो भाग्योंत कुमसाराक बसतालो, जाय तो लोक ताजेशी येतालो, सुटां मारून येतालो. हूंय थोडो लोक शेतांतलो कामांतलो येतालो, थोडो सादो लोक येतालो, पूण ताका हूंय सदांच ती कितें न्हेसल्यान कशीं येतात तें ताका मोलाचें नासलें. पूण तो सदांच म्हणटालो आपल्याक ह्या मनशान ह्या पातकाचो वास येता, तो कोणूय तो जावं, पूण तो काळजाची तयारी करतालो, आत्मीक तयारी करतालो. ते पासत ताणें आपलें जिवीत झरोयलें, आपल्या लोकांचें जिवीत बदलूंक. नातालाचो काळ आयज तिनूय वाचपा आमकां हेच उगडास करतात. बाबनो, इजायास प्रवादी आमकां उगडास करता, सोडवणार येतलो. कितें करतलो? आमची काळजां बदलूंक येतलो. आयज तिताक बरोयले बागेन पावलो तेच उगडास करता. सगळ्या मनशांक देवाची दुलोबाय दिश्टी पडटली. भायल्यो वस्तू न्हय पूण देवाच्या काळजांतली दुलोबाय दिश्टी पडटली. आनी जेन्ना आमी लोकांक तयार करता आत्मीकतायेन, दॅट इज दॅट मोमेंट people will understand the real love of Christ, the real love of God. आयज जेजू आमकां उडास करता. आयच्या इवांजलांत, आयच्या शुभ वर्तमानांत भियेनाकात. व्हडलो संतोशाचो दीस आयज. कित्याक? सोडवणदार जल्मला. खंय? एका कावणेन जल्मला. जेन्ना जेजू वाडटालो तेन्ना ताणें जेजून दुसऱ्यांक सांगना आपूण गोरवाच्या गोठ्यान जल्मला म्हूण, पूण ताणें एकूच वस्त केली, तुमच्या काळजांनी आपले जिवंक जाय. आय वॉन्ट टू कम इन युअर हार्ट. जाकीबाग ताणें म्हणलें, जाक्यो, सोकला देंव, आय वॉन्ट टू कम एंड स्टे इन युअर होम.
ताचें घर कसलें व्हडलो बंगलो तें विचारूंक ना, तुजें ल्हान घर जाल्यार येता हांव जेजून म्हणूंक ना, बट फर्स्ट जीजस एंटर्ड इन टू हीज हार्ट. ताणें ताचें जिवीत बदललें. तर बाबून आयज आमी आवय बापूय कशी, आमी पाद्री कशे आयज आमच्या लोकांचें भायल्यो वस्तू न्हय, ताचेर दास्तीक न्हय, पूण ताचे काळजाची आत्मीक जिविताची दास्ती घालुया. थंय ताची स्वाद तयार करुया हे देवाच्या पुताक जल्म दिवंक. आनी खुशालकाय जेन्ना ह्या काळजान आमी देवाच्या पुताक जल्म दिता, तांकां तयार करता, तेन्ना भाव भयणो ह्या लोकांक भायली तयारी कितली ती जावं ती मोलाची जावची ना. इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर व्हॅल्युएबल देन जीजस इन देअर हार्ट. तर आयज हीच नाताळ आमी समोर उबोवंक आमी आयज देवाक दिन बसुया आनी आयच्या दिसाक आमी हेच लोकांक सांगुया, लेट दॅट जीजस गिव अ बर्थ इन ईच अदर्स हार्ट. हे भायल्यो वस्तू आमकां तितल्यो मोलाच्यो न्हय, पूण काळीज मोलाचें. एकामेकाचो मोग करुया, एकामेकाक बोगसुया, एकामेकाक मानून घेवया. कोण चुकला जाल्यार ताका आमी बरो मारूक दाखोवया. कोण पडलेलो आसा हात दिवन वयर काडुया. कोण गरीब आसा ताका आमी रेस्पेत मान दिवया. कोण पयस आसा लागीं करुया. दुस्मानकाय जे येतात दुस्मानकाय बंद करुया. जेजू येता घरान सगल्यांक एकठांय करुया. समुदायानी आमी सांगाता वावरुया. सो कोणूय तो दुस्मान जावं वचून तांकां विश करुया. एक खुशालकाय परगट करुया. ही जर आसा नातालां. कोणें कितें डेकोरेशन केलां, कसल्यो लायट्यो घायल्या, ह्यो पळोवच्यो न्हय, पूण तांची काळीज पळोवया. कितलोय तो वायट मनीस जावं, पण तो देवाची रोस ना, देवाचो मनीस तो, देवाच्या मोगाचो तो. एकामेकाचो मोग करुया जे भाशेन जेजून आमचो मोग केला. आनी तेन्नाच बाबनो आमची नातालां खुशालकायची जातलीं, मोगाची जातलीं. हेंच करूंक आयचे नातालांचे परबेक ह्याचे मिसाल आमी तुमकां आनी आमकांय हे मोगाचें, हे ल्हानविकायचें, सोंसणीकायेचें, भावार्थाचें, बोरमाशेचें देणें त्याच दुलोप जेजू लागीं, त्याच बाळोक जेजू लागीं मागुया. बाबून आमी देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां. होच भावार्थ आयज आमी परगटला आनी आमी वाखाणला. तर आयज आमी केरी भाशेन सोत मानता म्हणून हो भावच आमी उच्चारुया. आमी एकाच देवाक सोत मानता म्हणून केरी भाशेन आमी सगळीं सांगता बापाक आमी उबारुया. एकाच देवाक सोत मानता, सर पवित्रार बाप तो, स्वर्गार आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रोसणार. एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवातान देवन उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणी पासत स्वर्गार तावन तो देंवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीची ओदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंच पिलाताकाल तो कुर्सार मारलो. ताणें कोस म्हणून सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्याचे आनी मेल्ल्याचे मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. तांचे राजवडकेक शेवट आसचो. आनी पवित्र आत्म्याक सोत मानता, ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपचला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सोम सारको नमस्कार आनी मोहिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकाच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलोले सभेक सोत मानता. पातकांचे भक्षणे खातीर आनी पवित्रस्थान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्याचे पुनर्जीवनपणाक आनी सासऱ्याच्या जिविताक विस्वासान रावता. आमेन. ह्याच भावार्थान भावाभयणींनो ओळखून घेवन आमची सगळीं मागणी आमचे काळजांतले ओत्रेक आमचे आवडे सगळे आमचे कोश्ट आडकोडी हे वेळार आमी ह्या चॅनला वरवीं बापाक उबारुया. सर्वेस्परा ही आमची मागणी सगळे आमचे कोस्ट जे वेळार NTFRCC चॅनल पळयतात हे मिसान मांडो घेतात. सायबा हे वेळार तांकां तुजे कृपेन बेसान बोर. हे नातालाच्या सुम्यार तांचो काळजांतलो, तांच्या कुटुंबांतलो, समुदायांतलो संतोश वाडूय. शांती सवस्काय तांकां फावो कर. तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी नव्यान तांच्या जिवितांतलो आनंद परगट जावन प्रकाशूंक आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
Pace problemas robos Dane osungam ciałosmia म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें इंसा म्हूण मागात हे हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखी पवित्र विचारधवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा स्वयं तुका एकवटले हो अजापाचो घोट समोर उबूंक जी भेटोनी ह्या प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानू म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताची सारकी कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परवेदार आनी सासेचे देवा तो अनोद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचून आमची काळजां देखून आतां देवरुतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस म्हणून सोसूंक विचारी तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ती म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोरराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुरात बाबार्थाचो गोड परगटोया Gesù
बापा जेजूच्या बोंदाचो आनी पुरोन शेवणपणाचो आमी भोक्तीपणेन उडास करता हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगल शोधर आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर लिओ आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरे आमचे गोवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी बेसपाक आनी सोडे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भुडेंची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेलोल्या समेत सांग तुजें पर जोडीत मुखार मोड पडूंक फाव कर आमा समेस्ताची ह्या मिसांत ह्या चॅनला वरवीं वांटो घेतल्याची बापा दया कर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात आपलो लग्नाचो दीस पाळटात सायबा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जे पिडीत आसात कश्टतात तरेकवार पिडेक लागून जावं हॉस्पिटलांनी आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी व्हडवडे सुद्दां ते वेळार सायबा तुज्या पुता वरवीं तांची दया कर तुजी पेकोणी तांकां फावो कर आनी जी सगळीं तुज्या भावार्थांतल्यान पयस गेल्लीं आसात नव्यान तांकां तुज्या पुता वरवीं तुज्या गोपान बाळगून दवर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारी देवाची माई सांगा ती बायगून जुजे तिचो मोगाचो पोती बायगून धरून तुका आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजो वरवीं त्या शेजो सांगाता त्या शेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबा म्हणून देव आमचे मदें आयला आमचे सांगाता जिवंक आमचे दुखी कोती ओळखून घेवंक आमच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमच्या सुखान वांटो घेवंक आनी आमकां परतून आपल्या मोगान आमकां एकठावंक आयज नातालां समारोपूंक कुशालकाय आमची एकामेका सोबे वांटूंक आनी आमच्या काळजांतलो जेजू दुसऱ्याक आमी दिवंक आयज जेजू आमचे लायक मागता असलोच भावार्थ असलोच बोरमासो असलोच विस्वास आमी एकामेकाक दिवंक ह्या वेळार बापाक आमी उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुलीतेन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय राजवडकी पदवी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुदा म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर माई मोगान दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियात शांती ताचो संतोष आनी ताचो आनंद सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचेय सवी आसूं बाबा भयणीनो खुशालकायेन मोगान हांसते तोंडान आमी जेजूच शांती विस्तारुया शांत आसूं देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी असो देव मुनी जावन ह्या संवसारान आयलो आमची येवजण न्हय आपली येवजण घेवन आयलो आमचें मिसांव न्हय पूण आपलें मिसांव ताणें आमकां दिलें मोगाचें मिसांव तें शांतीचें मिसांव संतोशाचें आपले परगट आपले सरवणीचें मिसांव आमकां तारण दिवपाचें मिसांव घेवन तो आयलो
आनी आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक परतून आपली अशी एकठायली. आयज जेजू आमचे लागी मागता आमच्या काळजांनी ताका जल्म दिवंक स्वात करूंक. हे वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक, आमकां सोडवण दिवंक आनी आपल्या बापाशी व्हरूंक होच जेजू आयज सगळ्या बावट आनी विस्वासान बोरमासो घेवन आमच्या काळजांनी येता. ह्या जेजू घेवंक आयली, ह्या बाळका जेजू घेवंक आयली ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सस्नाच्या जिविताक मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कुडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोमोगाळ बापा, आम्हा पातक्यामध्ये आयचे राती जल्मल्ल्या तुज्या पुताक निश्कळूंक आंकवार मारीच्या हातांनी पडोवन सांगून वचो तितलो संतोष तुका भोगलो. त्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान घेवन आमची काळजां दादोसपणान उलासतात. तेच आंकवार मायच्या आदारान आनी राखणीन जेजू सारक्या दिसांनीस वाडोवंक, तुजे काडीस थांबनासतना दादोशी करूंक आनी सोमेस मनशांक तुज्या मोगाची ओळख दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडीनो, सगळ्यांक तुमकां TFRCC चॅनला वरवीं आयज नातालाची परब आवडटा. खुशाल परब, शांतीची परब, संतोसाची परब. ह्या चॅनलान सगळे जे वावुरतात तांच्या नांवान, चॅनल घोटल्याच्या नांवान आनी सगळे आमकां आदार सोगाद दितले तांच्या नांवान आयज तुमकां सगळ्यांक आमी बरी परबी आवडटा. देवाची कृपा, देवाचो संतोष, आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता. ज्या मोगान, ज्या पुरबायेन ह्या चॅनलाक तुमी आदार दीत आयल्यात, बरें उतर दीत आयल्यात आनी तुमी केरी भाशेन हें चॅनल दुसऱ्यांक भांडीत आयल्यात, अशेंच तुमचें बरें उतर आमकां आसूं दी आनी वरवीं तुमचो आदार सहकार आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. देवान तुमचेर, बऱ्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या नाताला सोमयार तुमचें कुटुंब भाग्यवंत जावंक, पवित्र जावं म्हूण ही आमची मागणी. देवान तुमकां बरी कृपा भलायकी दिवं. आनीक एकदां वन्स अगेन वी विश यू अ ब्लेसड क्रिसमस एंड अ जॉयस टायडिंग्स ऑफ क्रायस्ट. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमी आमच्यो तकल्यो बागोवया. ओगोणीत मोगाळ बाप आपल्या पुताचे मनशापणा वरवीं मनशासो मोरलो काडोक पयस केलो आनी ताच्या मोमेव जल्मा वरवीं आज पवित्र राती परजोडीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करून सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवण्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शिव वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारामध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवन सर्गीच्या सुखाक तो तुमकां पावूं. आमेन. आनी सर्पविधार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांकाळ तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबां आसूं. आमेन. आमेन. वचून ह्याच पिसारी शांतीन ह्या जेजूक दुसऱ्यांक परगटूंक शांती बोरवांसो एकामेकाक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार